जेरुसलेमाच्या देवाळाक आणि लुकाचे सुवार्थेक एक आपुरबायाचो संबंध असा. लुकाच्या जेजूक आणि जेरुसलेम टेम्पलाक एक गुंड बांध असा अशेंय आमी म्हणयेत. लुकाची सुवार्ता जेरुसलेमाच्या टेम्पलांत जाकारीन देवाक दुंप भेटोवच्या वक्ता दैविक दर्शन देखच्यांत सुरू जाता. हीच सुवार्ता जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत शीस जेरुसलेमाक पाटी वचून थंय हर एक दीस देवाळाक वचून देवाची स्तुती करीत असले म्हणल्यार उतरांनी आखेर जाता. मोरी जुजेन जेरुसलेमाच्या टेम्पलांत जेजूक भेटवप आणि जेजून जेरुसलेमाच्या टेम्पलांत 12 वर्सांचो आसतना चुकून वचप आणि सोदून आयलेल्या आवय बापायक हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेनासल्यात म्हूण जाप दिवप. ह्या देवाळांतय जेजूचो आणि सुवार्थेचो संबंध कितलो गुंड ते वर्णितात. लुकाची सुवार्ता न्हय केवळ मागण्याची, देवाळ मागण्याचे घर म्हणलें ती सुवार्ता स्पष्ट करता. आज जेजून देवाळ शुद्ध करून मुजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पूण तुमी तें चोरांचें बुयार केलां म्हणच्यांत जेजू आनी ह्या टेम्पलाक आसचो संबंध आनी मागण्याक आनी टेम्पलाक आसचो संबंध दोन्ही पुनर्व्यक्त जाला. देवाळांत जेजून शिकोवचें आनी लोकांन ताका आयकुचें, खुद्द देवान आपले परजेक भेटून उलोवचें मतीक हाडटा.